फाटल्या वर्सा वाळपय भागात माकडतापान बरोच हैदोस घातिल्लो. ह्या रोगान 6-7 लोकांक मरण आयिल्लें. आतां परत एक फावट ह्या तापान सत्तरींतल्या म्हाऊस आनी झरमे भागात हाजिरी लायल्या. आतां मेरेन 6 जाणांचेर वाळपय हॉस्पिटलांत उपचार चलतात. बिरेस्तारा भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तशेंच मणिपाल हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी सत्तरीत भेट दिवन दुयेंतींच्या रक्ताचे नमुने घेतल्यात. मणिपाल हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी ह्या भागांतल्या लोकांच्या घरांत घर वचून दुयेंसाची लक्षणां दिशिल्ल्या लोकांचे रक्ताचे नमुने घेतले. मजगतीं बुधवारा उसरा भलायकी खात्याच्या आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मेल्ले माकडाची कूड सांपडल्या. मणिपाल हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी घेतिल्ल्या रक्ताच्या नमुन्यांचे रिपोर्ट 24 वरांनी मेळटलो. ह्या रोगाची साथ आनीक पसरची न्हय म्हण भलायकी खात्यान जागृताय करपाक सुरवात केल्या आनी लोकांचो ह्या मोहिमेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशें भलायकी अधिकारी सुरेखा परुळेकर हिणें सांगलां. फॉरेस्ट डिसीज किंवा माकडताप म्हणटात तेणी आतां परत आपली वर काडलेली आसा आनी आमकां आयज मेरेन आमकां 6 पेशंट मेळ्ळे. ताका लागून आमी अवेरनेस प्रोग्राम रोखडेच स्टार्ट केले. आतापर्यंत आम्ही 3 अवेरनेस प्रोग्राम घेतलेले. हे आत्ता 4थें अवेरनेस प्रोग्राम आम्ही गांवशी गांवांत घेतलेले आसा. आमकां खूप बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. साधारण एक 100 लोकां तरी हांगासर असलेली आणि त्यांनी अगदी लक्षपूर्वक हे सगळे ऐकले आणि प्रश्नही विचारले त्याच्या बद्दल आणि त्याची आम्ही समाधानकारक उत्तरां दिली. आणि आता ती मणिपालची जी टीम आयलेली आसा ती जांकां जोर येता ह्या परिसरातल्या लोकांक जांकां जोर आसा तेंचे घरोघरा वचून तेंचे रगत काडटले आणि आतांय सध्या रक्त तपासणी चालू आसा. हे रक्ताचे नमुने आमी मणिपाल धाडटले आणि 48 वरां भितर आमकां तेचे रिपोर्ट मेळटले. त्याच्यावरून आमकां कळटलें की आनी पसरता की ना. पण सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे ते माकडाचो बंदोबस्त करूंक जाय, त्याची विलेवाट लावूंक जाय. हे माकड आमकां त्याच्या खातीर आमी फॉरेस्टाची लोकां आपयलेली ती आणि सरपंच मिळून आणि गावातली लोक हे सगळे मिळून आम्ही त्याची त्या माकडाची विल्हेवाट लायली. आर्डेक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान दिलेश करपी.